मोपा विमानतळाचेर वेवसायीक वाहनां खातीर प्रवेश फी वाडयल्ली आसा। टॅक्सी तशेंच हेर वेवसायीक वाहनां आतां विमानतळाचेर पावतकीच फुडल्या 5 मिनटां खातीर 200 रुपया फारीक करचे पडटले। पयलीं विमानतळाचेर पावतकीच 50 रुपया दिवचे पडटले, मात आतां ते वाडयिल्ल्यान मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक आसपी टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायल्या। पेडणे तालुक्यांतल्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वाठारांत ज्यो भायल्यो गाडयो विमानतळार येतात आणि त्या पार्किंगसाठी सध्या पार्किंग महसुलात वाढ केल्ली आसा। विमानतळाचेर ज्यो टॅक्सी ज्यो भायले लोक आपल्या सगळ्या सोयऱ्या विमानतळांतल्यान हाडपाक व्हरपाक सोदतले आणि काही काळा खातीर त्या जागेर पार्क करपाक जो सध्या पार्किंग दर वाडयल्लो आसा तेचे खातीर थळावे टॅक्सीकारूय नाराज दिसून येता। विमानतळ GMR कंपनीच्या ताब्यात आसा, सरकारान तांचे कडेन दिल्लो आसा, पूण सरकारानय हातूंत आपूण हस्तक्षेप करून जो भरमसाट पे पार्किंग दर वाडयल्लो आसा ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर सरकारान यत्न करचो आणि ह्या विमानतळाचो सर्वसाधारण जनतेक कसो लाभ जातलो हाचेरूय सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी आणि सुचोवणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।